Honorable CM Dr. Pramod Sawant. I would like technical consultant for Achrekar Cricket Academy. It will be set up in Navali Sakli constituency. Thank you everyone. Now we will be proceeding with the review of the PWD. हांच्या वतीन MOU सायन केला आणि ह्या निमित्तान क्रिकेट अकाडमी आमी गोंयांत एस्टाब्लीश करता. बाप प्रवीण आमरे जे रणजी प्लेयर जे नॅशनल प्लेयर हांगासर आसात ते ह्या अकाडमीक हेड करता गोंयांतल्या आचरेकर अकाडमीक. डायरेक्टर ऑफ स्पोर्ट्स आनी आचरेकर अकाडमी हांच्या मदलो हो MOU लाँग रन गोंयांतल्या वेगवेगळ्या भुरग्यांक क्रिकेट ट्रेन करपा खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट तांकां एडमिशन दिलें वयतलें. इनिशियल स्टेजींतलो सांखळे नावेली हांगासर डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्साचो जो ग्रावंड आसा तो आमी इनिशियल स्टेजीचेर MOU करून तांकां दितले आनी फुडलीं 10 वर्सां ही क्रिकेट अकाडमी हांगासर फ्लरीश जावपा खातीर बाब प्रवीण आमरे आनी ताज्या बरोबर बाब अतुल शिरोडकर हांच्यांनी इनिशिएटिव्ज घेतला. हांव खूब खूब प्रवीण आमरे आनी बाब अतुल शिरोडकर हांचें खूब खूब अभिनंदन करता. गोंयच्या भुरग्यांक नॅशनल लेवलाचेर क्रिकेट खेळपा खातीर ही संदी ही निश्चितच आमच्या वेगवेगळ्या गोंयांतल्या सगळ्या भुरग्यांक जेंकां जेंकां क्रिकेटींत इंट्रस्ट ऑफ स्पोर्ट्स और आचरेकर अकाडमी मुंबई यहाँ नेशनल प्लेयर श्री प्रवीण आमरे यहाँ पे हैं और उन्हीं के साथ में हमें गोवा में एक क्रिकेट अकाडमी आचरेकर क्रिकेट अकाडमी आज से MOU साइन करके हमने स्टार्ट किए. गोवा में नावेली साकरी भी जो ग्राउंड है वो हम MOU करके उनके अकाडमी के लिए दे रहे हैं. गोवा के सभी बच्चों के लिए यहाँ खेलने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो अकाडमी में एडमिशन देने वाले.